वास्को कांय जाणांक फॉरेस्ट गार्डाची फेक ऑफर लेटर आयल्यात। एक कृष्णा कामोलकराच्या बायलेकूय तातूंतले एक पावला। 15,000 भरात आनी जॉइन जायात म्हूण तातूंत आसा। ह्यो ऑफरी फेक, तांकां बोलून 15,000 भरूं नाकात म्हूण ताणें आव्हान केलां। हे म्हाका काल म्हाज्या बायलेक लेटर येयला, डायरेक्ट ऑफर लेटर अशें गव्हर्मेंटाचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतलें। तेंचेर सांगलां तुमी डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड म्हणून तुका आमी अपॉयंट केला आनी एज अ ट्रेनिंग तुमी आतां येवपाचें म्हणून। पण म्हाज्या बायलेन केन्ना फॉरेस्ट गार्डाक केन्ना एप्लायूच करूंक नासलें आनी हेजेर अशें येयलां की तुमी ट्रेनिंगेक येवच्या पयलीं 15,200 रुपया गव्हर्मेंटाक भरपा जाय। हांवें केन्ना अशें आयकूंकूच नासलें की गव्हर्मेंटाक पयशे ट्रेनिंगेक आनी सेपरेट भरपा जाय म्हणून। हे डायरेक्ट अशें येयलां की पयशे तुमी भरा आनी डायरेक्ट तुमकां 2 दिसांक बॅच हाडून दितले म्हणून आनी ट्रेनिंग येवपाचें म्हणून। आनी केन्ना एप्लाय हांवें जर इतली एप्लाय केली पूण म्हाका केन्ना अशें येवकूच ना डायरेक्टली। हे एप्लाय करनासतना ताका डायरेक्टली येयला, डायरेक्ट जॉयनींग म्हणून येयला। आनी म्हाका तें मातशें हें काय दिल्लें, डावटफूल दिल्लें, कित्याक हे येयला पळय तो लोगो आहा तो इंडिया गव्हर्मेंटाचो आहा, गोवा गव्हर्मेंटाचो ना। आनी हे पोस्ट आहा तो गोवा गव्हर्मेंटाचो आहा आनी हांगा सायन आहा डायरेक्टराची, पण डायरेक्टराचें नांव ना। आनी हे पोस्टांतल्यान येयला, तो पोस्टांतल्यान एड्रेस आहा फरीदाबाद। जर गोवा गव्हर्मेंटाचें आसपा जाय आसलें जाल्यार गोंयच्यान येवंक जाय आसलें, पणजेच्यान तेच्या ऑफिसांतल्यान, फरीदाबादच्यान येवचें नासलें। म्हाका तें मातशें डावटफूल दिसलें म्हणून हांवें आमच्या कावन्सिलराक विचारलें, निलेश नावेलकाराक, आनी तेणी मागीर आनी कोणाक इन्क्वायरी केली आनी म्हाका तेणी सारकें कन्फर्मेशन दिलें की हे फेक म्हणून। तुमी हे अशें लेटराचेर बोलपाचें न्हू आनी हे पयशे हे बेश्टे भरपाचे न्हू। आनी ह्या खातीर आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान कितें पावलां उखलपाची आनी लोकांक बेश्टे दिशाभूल करपाची न्हू। हे लेटर जेन्ना म्हाजो वॉर्ड मेंबर म्हाजे कडेन येयला तेणी म्हाका सांगलें की अशें लेटर येयला। हांवें तें फर्स्ट लेटर चॅक केलें जाल्यार तेजेर पळयता जाल्यार जॉब येयला गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हे लेटर रेट बी आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंट। सेकंड थिंग ते जे लेटर्स येयला ते येयला तांकां फरीदाबादासून, आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे जॉब वेकन्सीज फरीदाबादासून कित्याक धाडटले। दीस इज नंबर 2 पॉयंट। थर्ड पॉयंट डायरेक्टर आहा, डायरेक्टरान सायन दाखयलें, डायरेक्टराचें नांव मेन्शन ना। सो हिंगासर एक डावट क्रिएट जालो, ताका लागून आमी मिडिया फ्रेंडाक हांवें कॉन्टेक्ट केलो। तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कॉल केला, तांकां थिंगासून न्यूज मेळ्ळो की इट इज तेंच्या डिपार्टमेंटासून कितें वेकन्सीज आवट जावंक ना काय ना, इट इज फेक। सो सेकंड थिंग इवन हांव पुलीस स्टेशनार वयलो, वास्को पुलीस स्टेशनार, स्पेशली वास्को पुलीस स्टेशनाचेर इन्क्वायरी केली। सो PIक सुद्दां मेळ्ळो, तेंच्यांनी सांगलां हे समथींग हे तूं अवेरनेस हे लोकांक घालपा जाय, मिडियार दिवपा जाय। सो आपुणूय पळयता आनी तूंय हे लोकांक बेगिनात बेगीन अवेर कर म्हणटालें। सो ताका लागून लोकांक हांव अवेर करपाक येयला की अशें कितें येयला, तुमी बेश्टे डिपॉजीट पयशे करपाक वचनाका, पयलीं पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान वचा, पळया बाबा हे सारकें खरें काय ना तें। इवन सेकंड पुलीस आहा, पुलिसांचो हेल्प घेया, तेंच्या कडेन कन्फर्म करा, नाजाल्यार बेश्टे तुमी लॉस करून घेतले। तशेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता बाबा असलें आतां चल्लां हे न्यू ट्रिक्स, हे लोकांक हेजेरूय मातशें अवेरनेस प्रोग्राम करून लोकांक सांगपाक जाय आनी हेजेरूय तुमी मातशी इन्क्वायरी करून मातशें सिरियस एक्शन घेवपाक जाय। बेकार तरणाट्यांक हेरून तांचे गरजेचो फायदो घेवपी गँगाचें हें काम आसूंये असो दुबाव आसा। मात हाचे सूत्रधार कोण आसात आनी तांकां पुलीस केन्ना सोदून काडटात तें पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।